म्हादयच्या उदक भंडुरा वरवीं व्हरूंक कर्नाटकात खानापूर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू. मलप्रभा न्हंयच्या देगेवेल्या गावांक भूसंपादनाविशीं नोटीसी. शेतकार एक्टिव्हिस्टांचो विरोध. लोकसभेत वक्फ बिल पास. एनडीएच्या 288 आड इंडिया आघाडीच्या 232 मतांनी बिल क्लिअर. राती राज्यसभेत चर्चा आणि मतदान. एनडीएकडेन 86 खासदारांची लीड. दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत मोगोचो अध्यक्ष दीपक मेळ्ळो. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्षाक दीपक म्हणटा ऑल इज वेल. मुख्यमंत्र्याचे कान फुकल्यात म्हणूकच ना. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा. मुख्यमंत्री राज्यपालाक मेळूक राजभवनार. आर्किटेक्चर, फार्मसी, म्युझिक कॉलेज, विद्यापीठ कॅम्पसात व्हरपाविशीं खंय चर्चा. बाकीचे कळना. खांब्यावेल्या केबलांची कापाकापी बंद करची. चीफ इंजिनियराची वर्द. सरकाराच्या निर्देशांचेर ऑर्थ इंटरनेट सेवा म्हत्वाची. ई म्हणटा केबलवाल्यांची चलती. विर्डी वाळवंटी बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकरण. दिवचल मामलेदाराक शेकले. कलेक्टर काडटा शोकॉज. तलाट्याच्या रिपोर्टाचेर कारवाय ना. हायकोर्टाची कलेक्टराक वॉर्ड. गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. कांय कडेन गडगड मारून पावस. वेधशाळेची शिटकावणी. तापमान खंय 35 डिग्री सेल्सियसाचेर स्टेबल. पावसान तापमान पडले. पाकिस्तानी सेनेचो LACचेर फारपेट. आतंकवाद्यांक भारताचे शिमेत घुसोवपाचो यत्न. भारतीय सुरक्षा दळाची सडेतोड जाप. 4 ते 5 पाकिस्तानी सैनिकांक मारले म्हूण खबर. ह्यान फुडें सगळ्या न्यायाधीशांक जाहीर करची पडटली आपली संपत्ती. न्यायपालिकेत पारदर्शकता आनी लोकांचो न्याय वेवस्थेचेर विस्वास उरचो म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय. ट्रम्प प्रशासनाचे देशाक नवे टॅरिफ लागू. भारताक 26%. अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफाचो जाळवणदारांचे नजरेन अभ्यास चल्ला. भारताची जाप.